पागिवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप। प्रितीच्या सगळ्या आदी हांव मागता ते हे समेस्त मनशा खातीर प्रार्थना करात। मागणी विनोती आनी दिनवासनी स्तुती भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्या खातीर आमचे पूर्ण भक्तीपणाचे आनी मर्यादेचे जिवीत आमी शांतीन आनी सवस्थकायेन जिवोवचे पासत। हे बरे काम आनी देवा आमच्या सोडवणाराक मानता तसले सगळ्या मनशांनी सोडवून जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय। कित्याक देव एकलोच देवा आनी मनशा मदेस्तूय एकलोच क्रिस्त जेजू। तोय मनीस ताणे समेस्तांची सोडवणी पासत आपणाकूच बली कशी समोर पिलो। हाची गोय ताणे पुरत्या काळार दिली। देवाचे उतर हे देवाचे बोट उपकार। आयकले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो। म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता। जो मनीस बोवर्त्या देवाक शेरोणा येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता। जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता। तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारांच्या फासांतलो आनी मरणादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो। आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो। ताच्या पाखां खाल तुका आसरो मेळटलो। जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता। रातचे दास्तीचो वो दिसाचो सोडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना। काळोखान फिरतले पिडेक वो दोंपारच्या नास करतल्या ओरिश्टांक तूं भियेवचो ना। जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता। सर्वेस्पर म्हजें शेरोण अशें तूं म्हणटाय आनी बोव वर्त्या देवाक तुवें तुजो आसरो केल्याय, तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना। तुज्या तोंबू सोरशी पिडा पावचीच ना। जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता। देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणे संवसाराचो मोग केलो। पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचे जिवीत मेळटा। जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आपणाचेर भावात दवरलो त्या जुदेवांक जेजून म्हणले, तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शीश जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें। ताणें ताका म्हणलें, आमी अब्रामाची संसद आनी कोणाचीच गुलामां आमी केन्नाच जावंक ना। तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हांव तुमकां सत सांगता, पातक करतात तीं पातक्यांची गुलामां। गुलाम सदांच घराब्यांत उरना, पूत
तो सदांच गराब्याचोच. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमी खरीपणी स्वतंत्र जातल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ पातक करतात ती पातकांचींच गुलामां. नियाळाक आदार. आदी अधिकार आसलोले जायते लोकांक तरेकवार वावराक गुलामां करून हाडटाली. दुनियाची चाकरी व सेवा करून तांकां विकती पासून घेताली. आपलो धोनी कितें सांगतात आनी करूंक लायतात तें काम करूंक पडटालें आनी जायते पावटी तांकां मार घालून तांचे कडल्यान वावर करून घेताले. आमचो भारत देसूय असले गुलामपणांत जियेतालो. ब्रिटीश अधिकारी राज चलयताले देखून गुलामपणांतली सुटका अहिंसा करून घेवंक सुटका मेळोवन घेतली. आयचे तिसरे वाचपांत आमकां जेजू गुलाम मनीस कशे आसतात ताची खबर दिना, पूण आमी आत्मीक वाटेन अशीं पातकांची गुलामां जातात तांची खबर आमकां दिता. जेजू असली शिकवण आमकां दिता, कित्याक पातक करतात तेन्ना आमी पातकाचेच ताब्यांत उरता आनी गुलाम करताले त्याच भाशेन आमी देवचाराची गुलामां जाता. आमच्या जिवितांत अशें घडटा जेन्ना आमी पातकाचेर पातक करीत रावता तेन्ना पातक आमकां सोडिना, पूण आपल्या घासांत आमकां घट धरून पातकांत आमकां बांदता. जेजू आमकां सांगता तेन्ना पातकांच्या गुलामपणांत आमी सोडूंक कशी जिवचें आनी कित्याक जिवचें त्या विशीं आमकां उगडास करता. तर आज आमचो थाराव जावन दी, पातकाच्या गुलामपणांतली सुटून पवित्र आत्म्यान एकामेकाचे सेवा करूंक वावरया.